हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्या. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज दिसभर गोंयांत तशेंच गोंया भायर कितें घडलें तें ताचो आमी नियाळ घेवया. सगळ्यात पयलीं आमी या डेस्क सीनच्या सुशांत गावस हांचे कडेन. सो तुमच्या कडेन खंयची अपडेट आसा? आयची सगळ्यात म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार फाटल्या 4 दिसांनी तुमी आयकलेच आसतलें फटवणूक प्रकरणात फोंडेच्या पुजा नायकाक अटक केल्या. आयज फोंडेच्या सत्र न्यायालयान तिका सशर्त जामीन मंजूर केलो. 20,000 रुपयांचो वैयक्तीक बॉन्ड आनी कांय अटींचेर तिका जामीन दिल्लो आसा. पूण ती सुटूंक ना. तिका न्यायालयान कोठडीत दवरिल्ली आसा. दुसरी म्हत्वाची अपडेट येता ती म्हापशेच्यान. म्हापशा बाजारांत केळ्यांचेर कसले तरी विखारी रसायन फवारतना एका बेळगांवच्या वेपाऱ्याक अटक केल्ली आसा. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. दोनूय सविस्तर बातमी तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळयात. फुडें वचूया समिता कडेन आनी समिता कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. कुंकळे IDC फाटल्यान आतां NIT कुंकळेचो वाठार प्रदुशीत करपाक लागला. NIT कडल्यान सिवरेजीचे घाणयारें उदक सोडिल्ल्यान थंयचो सरभोंवतणचो वाठार दुशीत जाला. तशेंच ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून साथीची दुयेंसां पातळपाची भिरांत न्हयकारूं येना. आनी हे विशीं चवकशी करून NITचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या कुंकळकारांनी केल्ली आसा. दुसरी बातमी म्हणजे आसगांवच्या रस्त्याच्या दुरुस्तेचें काम रोखडेच हातान घेतलें अशें मत डिलायला लोबो हांणी व्यक्त केलां. तशेंच अंडरग्रावंड केबलिंग आनी उदका पायपलायनीच्या प्रकल्पाचें काम पुराय जाल्या उपरांतूच हें काम हातान घेतलें अशें तिणें सांगिल्लें आसा. तेन्ना थळाव्यांनी मातशें पाशियेस काडचें अशी तिणें मागणी केल्ली आसा. अश्यो ह्यो 2 बातम्यो आसा. तर आसगांवच्या रस्त्याचे दुरुस्तीचें काम बेगीनच हातान घेतलें अशें आस्वासन आमदार डिलायला लोबो हांणी दिलें आसा. फुडें वचूया ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. आयज गोंय राज्य पावंड्यावेले पत्रकारिता पुरस्कार जाहीर केला आणि तातूंत गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांकां उत्कृश्ट संपादक पुरस्कार फावो जाला. समता आनी बंधुतेची जिवंत प्रतिके ह्या संपादकीय लिखणा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाला. दुसरे म्हत्वाचे अपडेट्स म्हळ्यार कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांणी गोंयांत जावपी जॉब स्कॅमा विशीं आपली प्रतिक्रिया दिल्या. गोंयकारांक कसलेच पयशे दिनासतना सरकारी नोकऱ्यो मेरिटाचेर मेळपाक जाय अशें ताचें म्हणणें आसा. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार चरावणे 70चो शेतकार विठ्ठल विष्णू गांवस हांच्या बागायतीत आशिल्ले बांय कोसळपाक लागला. पावसान न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात उदक येवन तांकां बरेंच लुकसाण जाता. ताका लागून संरक्षण वणत बांदची अशी तांची मागणी आसा. आनीक एक अपडेट म्हळ्यार संसोडो सामकार प्रस्तावीत केल्ल्या पुलीस स्टेशनाक राय वाठारांतल्या थळाव्यांनी एकठांय येवन आयज निशेध केलो. हाका लागून आतां मेरेन 126 झाडां कापल्यात अशें ह्या थळाव्यांचें म्हणणें आसा. ताका लागून सरकारान पर्यावरणाचो नाश केला. तशेंच ह्या जमनीचें अतिक्रमण करपाचें सरकारान हे तिसरे खेपे यत्न केला अशें ह्या थळाव्यांचें म्हणणें आसा. देखून ह्यो 4 बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटल्यो. ऐश्वर्या सांगलेल्यो 4 अपडेट्स बातम्यो तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळयात. फुडें वचूया संजना कडेन आनी संजना कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. इफ्फी म्हणल्यार एक वेगळीच उमेद आसता. नोव्हेंबर म्हयनो येयलो आनी केन्ना इफ्फी सुरवात जाता अशें आमकां जाता. अंदू वर्सा जावपी 55वी आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी खातीर सद्या पणजे नेटान तयारी सुरू आसा. हो फिल्म महोत्सव 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन आसतलो. ह्या फावटी इफ्फी महोत्सवा वेळार जे डेकोरेशन्स आसता ते 99% इको फ्रेंडली आसतले अशें डेकोरेटर सिद्धेश देसाय हांणी आयज सांगिल्लें आसा. दुसरी बातमी म्हळ्यार गोंय राज्याचें नेतृत्व सांबाळपी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पावंड्यार झळकतले अशें उलोवप राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी केल्लें. सांखळे एका नर्सिंग इन्स्टिट्यूटच्या पद्मी स्मृती ह्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. तशेंच
मुख्यमंत्र्यान हांणी एक विधान केला की गोंयान फिजिओथेरपी आनी नॅचरोपॅथीची हॉस्पिटलां सुरू करपाची मोग आमी दवरल्या अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हणिल्लें आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवच्यो. तर आता तुमकां अँकर्सांनी आणि सब एडिटरांनी बातम्यो सांगल्या ते तुम्ही स्वतःच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव उत्तेजा गावस. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिवाळी ही उजवाडाची परब. गोंयच्या पारंपारीकतायेचो दिश्टावो